नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीगराचो येवकार खबरो विस्तारान. निमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी उपास सोडलो. 47 दीस जाले टर्मिनेट केल्ल्यो 7 कर्मचारी न्याय मागूंक आझाद मैदानार बशिल्ल्यो. बिनशर्त कामार परत घेवचे म्हूण उपास धरिल्लो. विधानसभेन दिगंबरान इशू काढलो आनी मुख्यमंत्र्यान थंचे थंय रिस्पॉन्स दिवन इशू राती भितर तडीक लायलो. क्रेडिट घेवंक काँग्रेसवाले राती आझाद मैदानार. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी हांव जे लिडरांनी आमकां सपोर्ट केलो, मायकल लोबो सर, दिगंबर सर आनी विजय सर, तांकांय थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे एडवायजर जे आमच्या खातीर दीस रात, दीस म्हणून पळयनासले, रात म्हणून पळयनासले, तांकांय थँक्यू म्हणटा. आनी तुमकां परत एकदां सगळ्यांक थँक्यू. CM सराक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता, कित्याक तेंच्यांनी फायनली हें सगळें रिजॉल्व करपाचें आनी आमचे कन्सर्न मिनिस्टर तांकांय थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे जे हे आशिल्ले लोबो सर, दिगंबर कामत सर, तांकां सगळ्यांक थँक्यू. आनी मेन म्हणल्यार आमचे एडवोकेट सरां, कितें आमचे कशें भरपूर काम केलें आनी आमचे तीन हाती 7 जाणांची एकूणच सीट जाल्यार 7 जाणांची एक ताकदी हांगा रावली आमकां न्याय मेळपा लागून. वी आर ऑल्सो थँकफूल टू CM आनी विश्वजीत राणे की बाबा हे तेंचो जो जेन्युइन डिमांड आहा की तांकां टर्मिनेट केला ती परत घेवची म्हणून ते आयज जाल्लें आहा. चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर ती बशिल्ली तेन्नाय आमी थंय आशिल्ले रातचे 12-1-2 वरांपर्यंत. आनी थंय मागीर तांचे कडल्यान एश्योरन्स घेवन ती मागीर आझाद मैदानाचेर आयली. दुसरे दीस सकाळ फुडें सेक्रेटरिएटान मिटींग जाली, तांचे कितें चडशे डिमांड एग्री जाल्ले आनी तेन्ना तांणी एक रिक्वेस्ट केल्ली की कोणाचेर एक्शन घेवचें न्ही. आनी तेन्ना सरकारान सांगिल्लें की आमी कोणाचेर एक्शन घेवपाक ना. मदींच मागीर तांकां हें जातकीर नवें सरकार येतकीर तांकां टर्मिनेशन नोटीस. 47 दीस फॉर वॉट एवर रिजन तांचेर अंगणवाडी वर्करांचेर अन्याय जाता म्हणून तांणी सत्याग्रह केल्लो. सत्याग्रह म्हणटा तो महात्मा गांधीन करून आमच्या देशाक मुक्ती दिली. लिबरेशन स्ट्रगल पसून सत्याग्रहाचेरूच राम मनोहर लोहियान सुरवात केली. टू द रायट टू प्रोटेस्ट कॅनॉट बी अ क्रिमिनल एक्टिविटी. शेवटी असेंब्लीनूच वचून जावपाचें आशिल्लें आनी असेंब्लीन जालें. वी हॅव अ एफिशियंट MLAs असेंब्लीन जे विशय मांडूंक शकता. ताका लागून खरें म्हटल्यार दिगंबर कामत सर, विजय सरदेसाय सर आनी मायकल लोबो सर हांचें अभिनंदन करता. आनी हांव खूपच दुखावला. सध्या आत्मचिंतन करता. मुखार कितें तें पळोवया. काँग्रेसींतले ताजे राजकीय घडामोडीचेर दिगंबर कामत हेडोनान. BJPन वचपाचो जाल्यार केन्ना वचपाचो, पूण पक्षा बरोबर रावलो. पक्षा आड केन्नाच काय केलें ना. आपल्याक अपात्र करूंक सोदता जाल्यार जाप दिवचीच पडटली. CLP फुडारी नेमताना खंय ताका विचारलेंच ना. पक्ष इतलो शुअर आहा की तुम्ही एंटी पार्टी एक्टिविटीजां इन्वॉल्व आहा म्हणून की तांणी तुमच्या अगेन्स्ट आनीक मायकल लोबोच्या अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मूव केला. एंटी पार्टी एक्टिविटी करपाची प्रश्नच ना. म्हज्या कोतान कसलोच प्रश्न. आतां तांकां कितें दिसता आसत जाल्यार कोणें तांकां सांगलां आसत, कितें सांगलां आसत आनी ताजे बेसाचेर ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालता. हांव कांय करपाक शकना न्ही. देन आय वील हॅव टू फायट इट आउट. तुम्ही मातसो रिटायर्ड हर्ट हो शब्द वापरलो. रिटायर्ड हर्ट कित्याक आनी कितली हर्ट? आतां तुमी म्हाका जबाबदारी जी म्हजेर आशिल्ली, जी हांवें समर्थपणे पेलिल्ली, तुमी म्हाका कांयच सांगनासतना, कांयच विचारनासतना तुमी म्हाका ह्युमिलिएट केल्या भशेन केलो. ज्या तरेन तुमकां ट्रिटमेंट मेळ्ळ्या काँग्रेसीन, आज तुमचे काँग्रेसी वेले मन विटलां. तुम्ही घडये निर्णय घेतलो नासत सोडपाचो, मन विटलां. दुख्ख जाता. मायकलाक तांणी लिडर ऑफ ऑपोजिशन केलो. वाय डू यू थिंक दॅट डिसिजन वॉज रॉंग? मायकल 2 महिने पयलीं आयलो पक्ष. त्या वेळाचेर ताका घेवपाक ऑपोजिशन जाल्लें. दॅट इज वॉट. म्हणजे म्हाका अशें दिसलें न्ही की आनी मेजॉरिटी द MLAs वेर दॅट टायम विथ मी. आनीक तुमी इन्स्टंटली इन्स्टिंक्टिवली उलोवन गेले की आपल्याच्या विरुद्ध जाताले तेन्ना पॉलिटिकल विचंटींग अशें दिसनाशिल्लें काय म्हणून. तेन्ना कोण उलोवपा आयलो. हें दिसता सर मना भितर की जेन्ना तुमच्या अगेन्स्ट ह्यो केसी आशिल्ल्यो, तुमच्या अगेन्स्ट हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन, रेड्स आनी हे सगळें चालू आशिल्ले, तेन्ना पक्षान तुमकां जाय तो आदार केलो ना? फाटले रिकॉर्ड्स काड आनी पळय.
I have fought my own battle. त्याच सर ओथा कडेन तुमी कशें पळयतात वर द रेलेवन्स ऑफ दॅट ओथ टुडे जेन्ना ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडटात कारण काल दिनेश गुंडूरावान आनी गिरीश चोडणकरान सुरवात केली ती त्या ओथा वेल्यान सुरवात केली. Each one has to have his own perspective about the vote. Ultimately, we are in the politics for serving the people. तांचे खातीर आमी जें कितें करता तें यू हॅव टू टेक ए कॉल ऑन दॅट. आपूण करता तें कितें लोकांच्या बऱ्या खातीर करता, वायटा खातीर करता, कितें करता. जाता बरें तुवें काय तें जर जायना. लोकांच्या बऱ्या खातीर करता आनी देवाक दिसलें की हो करता तें बऱ्या खातीर करता, म्हाका दिसना देव केन्ना तुका आडयतलो. डू यू थिंक सर आय एम आस्किंग अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन बट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. फाल्यां जर तुमी कसलोय निर्णय घेतलो मडगांवकार तुमच्या फाटल्यान उबे रावतले? म्हाका मडगांवकार दिगंबर कामत ह्या नांवान पळयतात. म्हाका आज अशें आसा की इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी एफिलिएशन पीपल वोट फॉर दिगंबर कामत. आज ह्या क्षणाक काँग्रेसीक रावचेशें दिसता काय दिसना? हांव सद्या रिटायर्ड हर्ट म्हणटा पळय तेन्ना हांव इंट्रोस्पेक्शनूय करता सायड बाय सायड. कित्या खातीर पार्टीन म्हाका असो ट्रीट केलो काय, म्हजें खंय चुकलें काय, खंय कित्या खातीर म्हाका अशें सदांच हें करतात, असो एक हांव भितरल्यान इंट्रोस्पेक्शन करता. कितें कन्क्लुजनाक येता तें मागीर हांव पळयतलो. सद्या इंट्रोस्पेक्शन चालू आसा. पण तुम्ही एक गजाल आज क्लियरली सांगतात की मन ना. आय एम डीपली हर्ट बेसिकली. एक्झॅक्ट शब्द म्हटल्यार आय एम डीपली हर्ट बाय द वे पार्टी हॅज ट्रिटेड मी. काँग्रेसीनूच आसा लोकांनी 5 वर्सां खातीर वेचून दिला. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या पोस्टान इंटरेस्ट ना. मायकल CLP बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. पत्रकार परिशदेक येवंक ना म्हूण अपात्रता याचिका घालप सारखें न्ही. काँग्रेसीचो फुडारी वासनिकाक सगळे खंय क्लियर केला. That we are strongly with the Congress party. We have got elected on Congress. So it is our term of 5 years. We have to be with the party. What about disqualification? All those things which are going on. I said you need to discuss individually with them. But party already alleged that you are the with BJP. You are. I have come. I did not come over here. We took press conference there. All of you were present at Fortune one day before. We took press also at the hotel where we went. Then again over here. I said what we are trying to show the people. Nothing. There is absolutely. I said whatever has happened, you need to talk to all of them, and we are all together. And I have already earlier told Gundurao ji, I have already told our GPCC president that whatever is happening right now after I getting elected as a MLA and in the Congress and as a CLP member and the number of cases which are filed on me, I said I won't be able to do complete justice. And I had told them to give the CLP Disqualification petition See, there is no doubt clear. There is no case in disqualification petition. So on petition आगे लेके जाएंगे या विड्रॉ करेंगे? अभी सभी के सभी सवालों के जवाब एक ही बार मत पूछ लीजिए. कुछ सवालों के जवाब हम बाद में भी दे सकते हैं. सर क्या लगता है सर ये दिस टाइप ऑफ कल इंसिडेंट हुआ है क्योंकि तोड़फोड़ का इश्यू हो रहे थे. देखिए कुछ नापाक इरादे रखने वाले लोग हमारे देश की राजनीति में पिछले कुछ समय से अलग अलग दलों के खास करके कांग्रेस पार्टी के विधायकों को कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ने का उन्होंने एक सिलसिला शुरू रखा है. कहीं by offering 50 crores for each MLA. That means to say they are not believing in democracy. Not only in Goa, everywhere they do Operation Kamala, they will offer money, they will purchase MLA. 11 आमदारांच्या विधिमंडळ गटात 2/3 फुटीक 8चो आंकडो गाठूंक एक आमदार उणो पडिल्ल्यान आयतारा फुटीरांचे फुटले. लीड घेवपी मायकल आनी दिगंबर म्हूण आतां दोगूय टार्गेट. दिगंबर आनी लोबोक अपात्र करूंक काँग्रेसीच्यो हालचाली. 5 आमदार फुटले. उरिल्ल्या तिगांक आडावंक आयतारा राती उसरा मेरेन आमदार काँग्रेसीची 60 सावन 30 वाडी मेरेन सर्कस.
काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूराव मायकल आणि दिगंबराचेर चाळवलो. So this conspiracy has been led by two of our own leaders. One is the leader of our legislature party, Mr. Michael Lobo, and the other, our former Chief Minister, Mr. Digambar Kamath. So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. मायकलाक काँग्रेसीन CLP फुडारी पदावेल्यान देवयलो. मायकलाक पदावेल्यान काडिल्ल्यान सभाघरातली आसन व्यवस्था बदलची म्हूण काँग्रेसीचो सभापतीक अर्ज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा जालो तरी दाबोळी बंद जावचो ना तसो विचारूय ना मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. दाबोळे दिसाक 70 फ्लायटी देंवतात. थंय आनी फ्लायटीक वेळ आनी पार्किंग ना. सगळ्यो फ्लायटी खंय मोपात देंवच्यो ना. दोनूय विमानतळाचेर मेळून 1,70,00,000 टुरिस्ट येतले काय विजयाचो प्रश्न. दाबोळे बंद करीत म्हूण साश्टी मुरगांवच्या आमदारांक हुस्को. माझो मेन प्रश्न आसा whether the government has plans to continue with Daboli International Airport when Greenfield International Airport at Mopa will start operation. If so, म्हाका हेजेर आन्सर जाय साहेब. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जाल्या उपरांत सुद्दां दाबोली एअरपोर्ट जो आहा पळय न्ही वो कंटिन्यू उरतलो. दाबोली एअरपोर्टाचेर 70 फ्लायट्स डेली येता. 70. गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन केन्नाच दाबोली बंद करपाचें ना आनी हाज्याय फुडें आसचें ना. 1.7 करोड टुरिस्ट गोंया येतले येवचे आमकांय दिसता. पूण जर आयले ना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आज मेरेन इतिहास आहा की सेंट्रल गव्हर्मेंट फेवर्स प्रायवेट प्लेयर्स and they will tell you to shut down Daboli and you will not able to do anything about it. This is our concern. आणि गोंयांत ॲट प्रेझेंट ज्या पद्दतीन टुरिस्ट येता टुरिस्ट फ्लो त्या पद्दतीन दोनूय एअरपोर्टाची गरज आसा. येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंयसर केलां. सर मुख्यमंत्र्याक हांव मातशें मागता इतलेंच. तो सांगता तो मुद्दो सारको आहा. फकत फिगर्स कितले जाता? फिगर्स खंयचे? ना 1,70,00,000 टुरिस्ट एस्टिमेटेड फिगर गोंया येतले. हांव परत सांगता. तुका जर दिसता जाल्यार हांव आयकता. टुरिझम मिनिस्टरान उबो रावतो. 1,70,00,000 येतले. आमकां कोणी पिशान कानान घालूंक उठल्या तुमी? स्पीकर सर आमी एज्युकेटेड लोक आमी अनाडी दी. स्पीकर सर कानान घालूंक कोणूच येवंक ना. आयच्या घडीक 80,00,000 टुरिस्ट येता गोंयांत. स्पीकर सर 1,70,00,000 6.4 खंय आनी 1,70,00,000 खंय. सर हांव सांगता तुका येतले जाल्यार बरें. म्हाका आयिल्ले जाय. एस्टिमेटेड फिगर 2012 ज्या जाग्याचेर 24,00,000 टुरिस्ट येताले त्या जाग्याचेर आज 80,00,000 टुरिस्ट येता. स्पीकर सर आमचो फियर पळय. आमचो फियर कितें आहा की फाल्यां सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगतलो की बाबा हे जायना आतां दाबोली बंद कर. कितें करतलो? कुठ्ठायच्या लोकांक जे थंयसर आपले आयुश्य काडले फाल्यां जर हो एअरपोर्ट बंद पडलो जाल्यार यांचे फुडें जनरेशन म्हणटा यांचो फ्युचर काबार जातलो. साऊथ गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज ना. हे हांव ताका परत एकदा सांगता. त्या लोकांक एक भिरांत आसा स्पेशली आमचे दाबोलीचे वास्कोचे मुर्मुगांवच्या लोकांक. म्हाका दिसता टॅक्सीकारांकूय भिवपाची गरज ना आनी संकल्पाकूय भिवपाची गरज ना. संकल्प भियो नाका की हे जे मोपा एअरपोर्ट येतले इट्स इफेक्ट्स और इट्स बेनिफिट शुड पर्क्युलेट थ्रू द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा rather than north or south. पहिले हांव युरीचे अभिनंदन करता. Being a Yuri is a pilot, he knows the each and everything, he knows the subject. I'm saying and I'm very specifying saying that Dabolim will be a ghost airport in the next 3-4 years. जे दाबोलीचे तुम्ही infrastructure create केला, there is no doubt. But Speaker sir, it as per the feasibility report or as per International Civil Aviation Organization, when they did the feasibility report at the start, they made sure and they said that 2 airports cannot exist in the same vicinity within close proximity. It is absolutely not possible. काँग्रेसीन कितें घडला त्यो तांच्यो अंतर्गत गजाली. ताचो बीजेपी कडेन कसलोच संबंध ना. काँग्रेसीचे कितें काँग्रेसीनूच निस्तारपाचें. बीजेपीची जाप. काँग्रेसीचे 8 आमदार बीजेपी ओडटा म्हूण 2 दीस खबरो पाताळ्या उपरांत म्हणयारो यतीश नायक मिडिया मुखार. मुख्यमंत्र्याक खंयचोय आमदार केन्नाय खंयूय मेळूंक शकता. काँग्रेसीचे मेळे म्हूण नविदाद कितें? ज्यो घडणुको काँग्रेसीच्या कॅम्पांत माटवांत चल्ल्या
त्यो गोष्टी तांच्यो इंटरनल गोष्टी, त्या गोष्टींकडे तांच्याच हाताचो आणि तांच्याच घाताचो तो मॅटर आसा. भाजप पक्षाचो ह्या काँग्रेसीच्या अंतर्गत गोष्टींनी कांयच हात ना. ही स्टोरी जी आसा काँग्रेसीन जे कितें चल्लां, दिस इज अ स्टोरी ऑफ काँग्रेसीचो हात, काँग्रेसीचो घात आणि काँग्रेसवाल्यांची कितें तें कर्मा. आणि बीजेपी हॅज गॉट नथिंग टू से ऑल्सो अबाउट द इंटरनल मॅटर्स ऑफ द काँग्रेस. तांचे आमदार संघटीत रावंक सोदिना, काय ते कितें करूंक सोदता, काय ते सगळें तांचो अफेर तो. म्हाका खबर ना कोण गेल्या कामा बिमा घेवन कितें गेले आसतले, म्हाका खबर ना 4 जाण गेल्या काय 1 गेला काय कोण गेला. जर कोण आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळा आसत फॉर कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यूज, वर्क रिलेटेड इश्यूज, डेव्हलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, गव्हर्नन्स रिलेटेड इश्यूज, जाल्यार तुका हांव कितें विचारताचें. अरे दॅट इज दे आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. कोण ताका मेळटा आसतलो मुख्यमंत्र्याक, तातूंत कित्याक. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. डिझास्टर मॅनेजमेंट वेबसायटीचो डिझास्टर वर्सात जाली अपडेट केल्ल्यो ना. विजयान इश्यू काडलो, मुख्यमंत्र्याक मान्य जाग्यार घालपाचें उतर. पारोडा पुलाक 20 कोटी घाले, रेलिंग वर्साभरा भितर व्हांवले. आमदार एल्टन आनी युरीन इश्यू काडलो. डेंजर झाडां मारूंक सर्वे जाता, उपरांत कांयच ना. ड्रेनी चोक जाल्या संकल्पांनी दिगंबर उलयले. आनी प्रिपेरेडनेस जावपा खातीर गोवा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आसता. हो लास्ट अपडेट केन्ना जाला 2014. हँडबूक ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून तुजे वेबसायटीचेर आहा. तो लास्ट अपडेट जाला 2016. नॉर्थ गोवा डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आहा, तो लास्ट अपडेट जाला 2012. बाबूश मंजरात आमदार नाशिल्लो तेन्ना. साऊथ गोवा डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून जाला, तो लास्ट अपडेट जाला 2018. सो आमी वर्सांची वर्सां न्हिदतात. स्पीकर सर, ड्रेन मॅपिंग म्हणून आहा, प्री मॉन्सून ड्रेन मेंटेनन्स मॉनिटरींग आनी पोस्ट रेनफॉल फ्लड ऑडिट रिपोर्ट म्हणून आसता. केन्नाच करूं ना. इतले वर्सां म्हणटाय पारोडा बुडटा आनी वेन पारोडा बुडटा आख्खे ते एरिया जाता लोकांक मार्गांव येवपाक मेळना, कोण बोडना, एमर्जन्सी जाली, कांयच करूंक मेळना. सो सरकारान हेजे कितें विचार केला. एक स्क्ला जाले, एक ब्रिजी जाले, हे आतां तेमी काम केलां तें तर काम चल्ल्या. बाब युरी सांगतलो इट इज सब स्टँडर्ड. 1 वर्सा भितर रेलिंग आख्खें उडोवन गेलें. हांव आन एल्टन बाब, वी हॅड रश टू द सायट वेन द ब्रिज रेलिंग हॅड कोलॅप्स्ड. बट स्पीकर सर, वॉट इज शॉकिंग इज ऑन दी एंट्री देर आर 4 टेंडर्स worth 20 crores rupees, and the work quality and the work standard that has been done with this, speaker sir, te म्हाका दिसता सगळे collapse जाला. worth 20 crores टेंडर काळे आनी सायडीन सगळी रेलिंग गेली एक पावसान. हे जे 50-60 वर्सां जे आहले तेजे सायडी रेलिंग गेला, पूण हे कोसळून जालो उजो. दूख लागता. इन्स्पेक्शन जालें, तलाटी येयलो, तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो, मामलेदार येयलो, तेंचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून मनीस येयले, सगळे जाण येयले, रिपोर्ट घेवन गेले. आयज पर्यंत तेजेर कांयच केल्लेलें ना. येदो व्हडलो पावस येयलो, ती थोडी झाडां आसा ती पडोन सुद्दां गेली. आयज तेजे लॉस आमच्या लोकांक, मुर्मुगांवच्या लोकांक जाल्लेले आसा. अजुनूय हांव मागता मिनिस्टरा कडेन, कित्याक अशी खुबशीं झाडां आसा डेंजरस ही मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, ती केन्ना पडोन लोकांच्या जिवाक धोको आसा, घर मोडूंक शकता लोकांचे. मॅक्झिमम केसीस झाडां पडटात आनी पडटकीर फायर ब्रिगेड कितें म्हणटा, झाड उबें आसा तो पर्यंत आमी मारना, झाड पडटकीर आमी मारतात. उबें आसा जाल्यार कोणें मारप, तें ट्रीम कोणें करप. दुसरी गजाल, तुमी आतां नॅचरल कॅलामिटी डिझास्टर मॅनेजमेंट, तुमी घरां मोडटात, कितलींशीं घरां झाडां पडून घरां मोडल्या, तांकां तुमी पयशे कितले दितात स्पीकर सर? We try to enhance the amount. Yeah, basically, as far as the house damages and all are concerned. स्कुलांनी शिक्षणांत फ्राक भुरग्यांक स्कूल सुटल्या उपरांत 1.5 वर रेमेडियल क्लासीची सक्ती आसपाक जाय. शिक्षकांच्या हजेरेचे जिओ बेस्ड अटेंडन्स जाता. दरेक भुरग्याचे शिक्षणीक प्रगतीचो सप्तकी आनी क्वॉर्टरली नियाळ घेवंक विद्या समीक्षा केंद्रान कबलात केल्या. पयलीं सांगलेलें की गिव अस द डिटेल्स
of the National Achievement Survey for Education 2017 to 18, 18 to 19, 19 to 20 and 20 to 21. Have we done any internal survey knowing that NAC is going to come after every 3 years, NAS, whether there are any reviews conducted to ascertain the reasons underlining the learning outcomes of the state? And if because of Goa Samagra Shiksha ji booklet ji baisalya at baisalya. It is National Achievement Survey. नास रिपोर्ट जो आसा हो दर 3 वर्सांनी तो म्हणटा त्या प्रमाणे करता, तो आमी करिना. इट इज डन बाय द नॅशनल बॉडी. इट इज इन क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8th आनी क्लास 10th. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षा सायन्सीन आमी खूब बरे आसा. आनी जो 17 सर्वे केल्लो ताज्या उपरांत हो सर्वे आतां आमी जवळपास 22th केला. बट आमी फाटलो कंपॅरिजन जर सर्वे करीत जाल्यार आमी इम्प्रूवड लॉट. पळयता आसतना एड्युकेशन सिस्टम 2 पद्दतीन चलता. एक इट इज एन गव्हर्मेंट, सेकंड इज एन गव्हर्मेंट एडेड, ओके, आनी ताज्या भायर इट इज एन अनएडेड इन्स्टिट्यूट. अनएडेड स्कुलाचेर डायरेक्ट गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल कांयच ना, बट तांचो रिपोर्ट घेवप ही सिस्टम आसा. आनी रिपोर्ट घेवपाक सिस्टम आसल्या कारणान ते रिपोर्ट तांच्यांनी एक्चुअली म्हणजे एवरी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी विद्या समीक्षा केंद्र, आमी कॉन्व्हिजन्सीस ऑर्गनायझेशन हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला. इट इज अ ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स, ट्रॅकिंग ऑफ देयर प्रोग्राम, आनी एवरी क्वार्टरली आनी वीकली स्टुडंट्सांक कितें शिकयलें वता हाजे रिपोर्ट्स हे अपलोड केले वयतले. स्कुलांत तांकां कितें शिकयतले वयतले हे वीकली टिचरीक अपलोड करचें पडटलें. आमी जिओ बेस्ड एटेंडन्स ऑफ द टीचर ही ऑलरेडी आता म्हणजे एग्रीमेंट सायन केलो ह्या वर्साच्यान. जिओ बेस्ड म्हणजे टीचर त्या स्कुलांत रेग्युलर आसा, तिणी 8 दिसांनी तिजो शेड्यूल सबमीट करूंकूच जाय. बट डेली ट्रॅकिंग टिचराचे सुद्दां रेमेडियल क्लासीस वीच इज कंपल्सरी 200 hours. आमी रेमेडियल क्लासीस फॉर द वीक स्टुडंट्स तांच्या अवर्साच्या भायर तेंच्यांनी 1.5 ते 2 वरां डेली क्लासीस घेवपाक जाय. इतके तेप टिचरी घेयनासल्यो. स्पीकर सर, तो सांगता कितें खबर आहा, तो सांगता इंटर स्टेट ट्रान्सफर. ताका हेंच लक्षान येना की नॅशनल एवरेजा पेक्षा आमी एखाद्या सब्जेक्टान कमी आहा म्हणटा. आनी आपले स्टेट ट्रान्सफर जर केलो जाल्यार हो स्कोर सुदारतलो म्हणटा. म्हाका हेंच कळना. 70% स्कूल ज्या स्कुलांनी स्टेट ट्रान्सफरीचो इशूच ना, ताका फक्त स्टेट ट्रान्सफर, तेजो जर स्पेसिफीक कोणाचे स्टेट ट्रान्सफर उरल्या जाल्यार ताका सांग, म्हाज्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांग, हांव ती करून दिता. म्हाका ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.